आज ही शुभदाला बर्थडे आणि आज ही फुल धमाल करतली. रेडी झाला, मम्मी रेडी झाला, बाबू रेडी झाला आणि आम्ही बाय सकतो जाता देवस्थाना वच्चू का. तो गाइस आम्ही घरकडे आयलं, अम्मा घरकडे आयलं असं, अम्मा बॅक टू घरकडे. व्हॉट्सअप गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग. आणि परत नक्की गुड मॉर्निंग. घंटे जल्ले 9:11 आता जस्ट उठयलो आणि आज ही शुभदाला बर्थडे आणि आज ही फुल धमाल करतली. तर आता शुभदा असणं आता देवस्थाना वतली, थोड्या वेळा मग गेली तर माकोच्या जायना आज सॅटर्डे असं फुल हेक्टिक शेड्यूल असतात ती आणि तिला मग वतली तर कुर्ला देवस्थाना वत असत न्ही. तर म्हाका 10 घंट्याक क्लासय असत. पळय सांजवेळचे कसन सेलिब्रेशन हांव कसन प्लॅन करता, कशी म्हाका टाइम मेळटा ना तशी पळय आता. आणि मधवे शाले जन्म जावन तागेले आम्हाला फर्स्ट बर्थडे हाजी. तर पळया तागेले एक मेमरीज असो, ताजे खातीर व्हिडिओ हांव करतास तागे खातीर मुखार पळयतालो न्हू हांवें. तर आतां ब्रेकफास्ट रेडी करता, दूध दवरला तापुच्याक, कॉफी करुया आनी पळयता हांव फटाफट हांव फोवची फण्ण घालता. फोव तिंबत घाला, चलो फटाफट फण्ण घाल न्हू, रेडी करया. कॉफी रेडी, फोव रेडी, चलो ब्रेकफास्ट जाला फटाफट करतात. सो आता मी न्हावून जाला, न्हावून देवा पाणी पण आयली आणि आजी मम्मानं तन्नी खातीर बर्थडे स्पेशल मुश्टी पोळो आणि चटणी केला. आम्ही खावच्या पैशा लायक जाला, एकदम क्रिस्पी क्रिस्पी खाय न्ही. आनी की आता खाता आणि बाबू थंय पाळण्यान निघला. आमकां फटाफट आता हांव खावन हांव रेडी जाल्ली की मम्मी रेडी जाली की मागीर आमी देवस्थाना वचप. सो मागीर तांणी पिवून जाला आणि हांव एक कुर्ता सेट मागयलेले बर्थडे खातीर. सो ते आयला सिंपल म्हळ्यार बाबू कॅरी करताना विंगड कसं फॅब्रिक घालू जायना, कॉटनचं बेस्ट आणि समर इतलं गरमय असं. सो फायनली हांव रेडी जाला, मम्मी रेडी जाला, बाबूय रेडी जाला आणि आम्ही बाय सरता आता देवस्थाना वच्चू का. तर वचा फटाफट कुर्ला बालाजी मंदिर दर्शन घेऊया वेंकटरमणाला. आमगेर कॅब येईन न्ही, कॅबा खातीर आपला मोस्टली आयल दिसता. बय आयले आमगेल्या कॅब ते. मम्मा यो हंग यो. सो आता मी कॅब बसली ती आणि आम्ही पण बाबू एन्जॉय करत असं. आज निद्र नाही कारण तू फर्स्ट टाइम तागे नींद थोडी जल्ला नव्हता वडी ताजी कधी ना मम्मा आरती जावची टाइम जल्ला. सो आम्ही पावली ती आरती 10 मिनिट मात्र असं आम्ही देवस्थाना वाटेर असं ती छान दिसतंच देवस्थान, मस्त 1 वर्षानंतर येतच आहो. सो आम्ही पावली थंग देवस्थाना पळय किती छान दिसतं देवस्थान. आरती जावच्या वेळ असं सत्तू काढूया. तर जस्ट आता ऑनलाईन क्लास पुरो जाले. आता असं म्हाका भायर वचचें आसा तर हांव लंच करनी. तर हांव लेखता असं ब्रेड बटर ना जाल्यार ब्रेड जॅम लावन खावन दही आसा दही खावन वचा आतां क्लासाक. आज येयलो न्हू लंच, मागीर पळय येताना तर टायम मेळ्ळी म्हाका आजी म्हाका लंच करच्या खातीर ताजे खातीर. चलो आतां ब्रेड बटर जॅम आणि दही. हांगा ब्रेड जॅम आणि ब्रेड बटर दोन्ही लावन रेडी केला आणि हांगा आमगेलो दही बेस्ट. आता हांव दनपारां हेंचे खाता थोड्या वेळा मागीर येता ताजी मागीर पळय कसन करची करून. आतां मागीर खावन आनी पुरो जाला. आतां वतच क्लासाक. कसो वतच बैरी बापरे. फॅन आहे ना मस्त शाळेत जात असं तरी पण हांव फॅना येत्र बसल्या आत घेऊन लायक कन दर्शन जाला. आता बाय सरलीत आम्ही आणि कॅब बुक केला, कॅब येतोच. हे कुर्ला मार्केट एरिया पुरा स्टेशन रोड.
मस्त गरम असं बाबा, इतकी गरम असं सगळ्यांना जायना गरम. ओके गाईस, मी गेला तर क्लास जल्ला आता हांव वचनो अम्माक वचनो घेवचें वता मीर सांजवाळा केक आनी कटींग करतली. तर आता अम्माक सांगला बायसून बसच्या तरी म्हळ्यार आतां फ्री आशिल्लो. तर मागीर 7 घंटा डायरेक्ट क्लास आसा. तर अम्माक घेवन तशें ती मागीर घरकाड वता. मागीर मेगा क्लास जालो ताचे मागीर वचून केक कटींग करया आनी धमाल करया फूल पार्टी. जस्ट आतां घरकड आयला हांगा आतां आनी हांगा अम्मा फूल रेडी जावन बसले. अम्मा बॅग आनी पॅक कर न्हू आनी हांगा अम्मान म्हाका आतां च्या आनी शेवय फंड घाल्लेली तें दवरलो हांगा. तर आतां खावया. तर गायस आमी घरकड आयल्या. अम्माय घरकड आयल्या आतां. अम्मा बॅक टू घरकड आहे. अम्मान न्हू बर्थ सर्टिफिकेट दिला आमी गेल्या. तर ह्या पळय पुढे जमानाचे बर्थ सर्टिफिकेट पुरा कन्नडान बरयला तो. पासपोर्ट आनी पुरा एक्सपायर जाला म्हळ्यार रिसंटली एक्सपायर जाला. आतां म्हाका रिन्यूवल करका रिन्यूवल न्ही आतां म्हाका नवें करचें लागतलें. तर ताजे खातीर बर्थ सर्टिफिकेट जावका आनी त्या बर्थ सर्टिफिकेटान तसो पुरो कन्नडान बरयला. हांव तेंचे अम्मा सांगता तूं म्हाका सांगा ते बर्थ प्लेस खंय अशें करून म्हळ्यार कन्नडान बरयला. एक्चुअली कसं सांगता ते पुलीस वेरिफिकेशन करता तांकां पुरो डिटेल्स जावका खंय जालो कसं जालो ते पुरो डॉक्युमेंट आसल्यार मात्र आनी हे कन्नडान बरयला. आतां कोता ते कन्नड तांकां कन्नड वाजूचें येताल की ना तें कळना म्हाका. त्या टायमाचें बर्थ सर्टिफिकेट आतां विंगडाची बर्थ सर्टिफिकेट पुरो कशी जाल्ला पळय. तर सांबाळून दवरकाक गे मस्त इम्पॉर्टंट आहे. आता जस्ट क्लिनिका वचून आयली. बर्थडे असं तरी पण पेशंट असल्यावर वचू का तिची. आनी के गणेश येयनी बाबूची के फीड कर आनी तो आयली हांव क्लिनिकात. आतां वताच घर कडेन. तर गाईस आमी आतां भायर सरल्या. अम्माय हांगा भायर सरल्या. वामनान केक हाडला. तान म्हाका फोन केलो तो केक हाडता के. तर तान केक हाडला. तर आतां सीधा डायरेक्ट घरकडे वचो आनी सेलिब्रेशन करया. सेलिब्रेशन करच्या खातीर पळय आतां पूर जाण आयले. आतां हांगा केकय ओपन केला. आतां चलो आतां केक कट करचे. पाप बाब न्हिदला तोची मिस केलं ताणा आतां. इतकं राहिला स्पेसिफिकली होय ना जाल्यार बोंगा बोंग चाल जाता नको ताका नकडचे ना जाल्यार तो रडला रे ह्यो घरकडे घेऊन होता. कटकन चाललंय आणि आता मी आता डिनर करत असते ती सुपर आज फुल व्हेज बिर्याणी एक नंबर. तर आता जेवूया आणि सेलिब्रेशन फुल धमाल झाला है ना. येस एन्जॉय करूया. बट बाबू निद्दला आता उठकर राहूया. त्याच्यासाठी फोटो काढची बाकी आहे. ठीक आहे राहा. ठीक आहे फर्स्ट टाइम जाऊ ठीक आहे. होय फर्स्ट टाइम ना जेवूया ताजी मागीर तागेलो फोटो आरामशीर. आता वेळेस ना मधवेशेस ना निद्दला आला. ते हांगा आता उठयला. आता तागेलो आता फोटो काढचे असं तांग पळया अम्मा लोटो खेळचे असं. आता करण वत असं घरकडे. बाय करण. थँक्यू फॉर कमिंग. बाय. आज फुल धमाल झालं. मजा आयली. केक कटिंग वा 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 क्या बात. मस्त पुरा जण आयलेली. मस्त मजा केल्या. बाबूय लास्ट मोमेंट मग उठयलो. तर फुल धमाल केलं. चलो आता व्हिडिओ हांगा एंड करता. तुमकां पुरा जाणांक आमगे व्हिडिओ पसंद आले प्लीज लाईक शेअर आणि सबस्क्राईब करात गाईज. अँड डोंट फॉरगेट टू फॉलो कोंकणी कपल. बाय गाईज. गुड नाईट. टेक केअर.